भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचेर कोणी चार्जशीट दवरपाची गरज ना। भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक लोक येणारे निवडणुकीन फुडले जे 4-5 महिन्याचेर जी निवडणूक 2017 जेन्ना आमी निवडणुकीक वयतले त्या वेळार लोकां कडसून केल्ल्या कामाची पर्संटेज इन सेन्स कितले पर्संट चार्जशिटा वरवीं आमचेर आरोप केल्ले आहा किंवा यू टर्न म्हणत बाकीचे कितें कांय गोश्टी ज्यो तोंडाक येता त्यो उलयल्ल्यो आसा ह्यो सगळ्यो आमी सरकार म्हणून आनी पार्टी म्हणून न्हयकारतात। तांचे जे आरोप आहा हे आमी न्हयकारतात। तांच्यांनी सगळे जे आरोप तितून केल्ले आहा की आमी मॅनिफेस्टोंतल्यो ह्यो गोश्टी करूंक ना ह्यो सगळ्यो खोट्यो सांगलेल्यो आहा। मॅनिफेस्टोंतले आमी अबावट 90% वयर आमचो मॅनिफेस्टो आमी पूर्ण केल्लो आहा। बाकीच्यो कांय गोश्टी आहा अजून आमचो सरकाराचो टेन्युअर सोंपलेलो ना। ह्या कांय गोश्टी ज्यो उरलेल्यो आहा ह्यो येणाऱ्या काळान फुडाराक चालीकूय लागतल्यो। स्वताच्या आमदारांनी वचून विश्वास दवरलो ना। 8तले 6 आमदार काल तांणी थंय फिरकले पसून ना। म्हाका दिसता तांणी स्वताचेच खर पयलीं पळोवचें। काँग्रेसींतले मॅक्झिमम 1-2 जर सोडले जाल्यार हेंच्यांनी आपापल्यो भारतीय जनता पार्टीचीच वाट म्हणून न्हू वेगळे वाट्यो ह्यो तेंच्यांनी निश्चित केल्ले आनी हेच्या फुडें म्हाका दिसता काँग्रेसीचे 2 नाल्यार 3 आमदार सुद्दां येवपाक ह्या गोंयान खूब मुश्कील आहा। खरें आहा की काँग्रेसींतले 4 ते 5 आमदार हे वेगळ्या वाटांनी वचपाची तेंच्यांनी तयारी केल्ली आहा। सावूनच हांव तेच सांगता पूण अजून म्हाका कांय वयर कितें डिसिजनां जाल्यार म्हाका खबर ना। आमी कांय खंयचीच गोश्ट सद्या तरी न्हयकारत ना। आयदर ती मडकयकाराची आसूं आमी डिनाय करिना पूण तरी आसतना काँग्रेसीचे जे आमदार आहा हेंच्यो ह्यो आपापली चूल सोदपाक लागून खंय ना खंय काँग्रेसींतसून भायर पडपाचें काँग्रेस मुक्त करपाची जबाबदारी म्हाका दिसता त्या आमदारांनी घेतलेली आहा। हे कितले सिरियसली लोक घेतले। आता 25 आंकडो मातसो आमकां बरो पडलो म्हणजे 25 आंकडो आतां मातसो आयडेंटिफाय जालो त्यामुळे आमकां 25 हे फावटी निवडून हाडचे पडटले समजलें। तेतूनसून प्रेरणा घेवन आमी 25 निवडून हाडटा। 21 वयले 25 व्हरचेच पडले। हय तितले आमदार हाडचेच पडले। हय ताणें जर 21 बीन हाडले जाल्यार तितल्यार दवरपाचें आमी। पूण ताणें थोडें इंट्रोस्पेक्शन करचें आनी आपल्या आमदाराचो सद्याच्या विधानसभेतलो हिशोब सांगचो। तेंचे कडेन कितले आमदार आहात ते इतलेंच सांगचें चल। हांव चॅलेंज दिता। आनी जेणे आमचेर आरोप केले ते बहुतेक माजी मुख्यमंत्री आसले ताणें एक सांगचें आपल्या 5 वर्सांच्या काळान आपल्या 10 वर्सांच्या काळान आपल्या 17 वर्सांच्या काळान आपल्या 18 म्हयन्याच्या काळान हांवें गोंयकारां खातीर ही येवजण एक हाडली म्हणून एक सांगची। बीजेपीचो केंद्रीय सरचिटणीस अनिल जैन सध्या गोंयान आसा। बीजेपीचे वेगवेगळे संघटना बूथ मोर्चा आनी ब्लॉकांकडे तांच्यो मिटिंगी चल्ल्यात। मंगळारा तो बीजेपीचे आमदाराक मेळ्ळो। Well, the government is doing very well. There is a good coordination between party and the government, and same way the people are happy. I think that there should not be any problem in making government again. Congress wanted that the party should, investigate their misdeeds, whatever they have done, bad things, corruption, and party should vigorously find out the causes of corruption. Party will do that. And as far as the other charge sheet is concerned, this is all fake. भारतीय जनता पार्टीचे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल जैन हे गोंयान आयिल्ले आसात। काल सकाळी पहिली बैठक त्यांची बीजेपी कोर ग्रुपा बरोबर जाली आणि त्यांच्यानी सगळे वेगवेगळे इलेक्शनाच्या दृष्टीन सगळे डिस्कशन त्यांच्यानी केले। मागीर भारतीय जनता पार्टीचे वेगवेगळे जे मोर्चा आसात महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, एसटी मोर्चा, किसान मोर्चा, मागीर IT सेल, ट्रेड सेल ह्या सगळे जे त्याचे प्रमुख आसात पदाधिकारी त्यांच्या बरोबर त्यांची बैठक जाली। त्यांच्या प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस।